आता रातचो म्हाका आतां 10:30 फोन आयलो की असो असो एक्सिडेंट जाला आणि आम्ही हाजे पयलीं 1000 फाटी एमपीटीकूय सांगले आनी पुलिसांकूय सांगिल्ले की आनी एडमिनिस्ट्रेशनाकूय सांगिल्ले की हांगा निपाणीकर जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमी सांगिल्लें की हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाक म्हण हांगा सगळी वस्ती आनी हांगा सगळे डेली लेबर क्लास मनीस हांगा सगळे आसता उबे आसता आनी हे ट्रक इतले फास्ट वता स्पिडीन वता हांगा स्पीड ब्रेकर ना कांय ना हायवे वयल्यान झूम आनी आतां हो ट्रक तुमी पयला खंय वतालो तो आमकांच खबर ना तो म्हणजे इतलो स्पिडीन येवन तो बावडो सायडीन आशिल्लो भुरगो ताजेर आज गाडी घालून ताका आज मेलो भुरगो हायवेचेर इतलो स्पिडीन आसा हे जंक्शन आसा सो जंक्शना पयलीं ती स्पीड कमी करपाक जाय स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय आनी ह्यो लोडेड गाडयो ह्यो फास्ट येता आसतना तांचे ब्रेक पसून लागताले हांव नकळो तांचे कोण चॅकिंग करता कितें म्हाका कांय कळना डिमांड पयलीं पसून आसा की एक तर पोल्युशन जाता तांचे ओव्हर स्पिडींग जाता म्हणजे सगळ्याच सायडीन ओव्हर स्पिडींग जाता हांगा तुमी सकाळी फुडें आयले नाल्यार सांजचे खंयच्याय टायमार एक 500 ते 1000 लोक हांगा असतात भायर असतात आणि इतले स्पिडीनान हे ट्रक येता हांकां कोण चॅक ना काय ना तांचे कितलो म्हाल तांणी घाला कसलीच चॅक ना ह्यो कर्नाटकाच्यो गाडयो दिसता म्हाका खंयच्यो हांव नकळो ओव्हरलोडेड सगळ्यो गाडयो आसा कोणाचेच चॅक ना आमी जेन्ना ओव्हरलोड पूण हांवें कंप्लेन केली तेन्ना ते म्हणटा खंय ओव्हरलोड ना म्हणटा हाजेर चॅक कोण दवरतलो ओव्हरलोड आसा की ना सो म्हाका दिसता हें सगळें सॉर्ट आवट जावपाची गरज आसा ना जाल्यार असले एक्सिडेंट जातले आनी पेटल लोक मरतले आनी केस जातलो हांगा प्रेसा कडेन उलयलां आनी हें कितें चल्लां तें सगळें सांगलां म्हणजे गोवा पोल्युशन बोर्ड आसा ताणें पोल्युशन चॅक करपाक जाय हांगा पुलीस आसा डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटीज आसा ताणें पळोवपाक जाय आशिल्लें की जेन्ना हायवे ओपन केल्या पळय तेन्नासूनच खंय तरी हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम चालू जावपाक जाय कित्याक ही वस्ती लोकवस्ती हांगा लोक आसता तुमी खंयच्याय टायमार तुमी आज वास्कोचे रिपोर्टर तुमकां हांगा खबर आसा की खंयच्याय टायमार हांगा 500 ते 1000 लोक असतात आनी अशें ओव्हर स्पीड जाल्यार डेफिनेटली एक्सिडेंट जातलेच तो हय फाल्यां प्रेमान सांगला आपण पयलीं हांगा जो पर्यंत आतां हांगा स्पीड ब्रेकर घालना तो पर्यंत आमी हांगा ट्रान्सपोर्ट करपाक दिवचेना खूप हो आता झाला एक्सिडेंट हो थर्ड एक्सिडेंट एक पयलीं लास्ट टायम हांगा 20 दीस पयलीं एक सेम ट्रक गेल्लो आनी कियाय गाडी ताका डॅश केल्ली हांगा हे आहले आनी तेन्ना पयलीं फुडें एक भायर एक्सपायर जाल्ली सो हो थर्ड हो फोर्थ हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा ते हांवें खूब लेटर सुद्दां केल्ले कोणाक हायवे की हांगा जंक्शन मेन जंक्शन आसा आनी हांगा खुबशे लोकांचे मॉर्निंग लेबर बी आसता तेमी हांगा रावता आनी हांगा खुबशे पयलीं ते एअरपोर्ट हे आहा पळय न्हू हायवे कडेन ते फक्त कंप्लेन दिता की फक्त हायवेचे कोण कोण आहा ते काडपाचे पूण प्रॉपर तुमचे रोड आसपा जाय प्रॉपर हांगा सिग्नल पडपा जाय स्पीड ब्रेकर आसपा जाय ते करा तुमी हांगा हायवे जे गाडयो आहा तुमी एमपीडीएल तुमी गाडयो सोडटा पूण तेजे काय तुमी सेफ्टी सुद्दां पळयना ते ड्रायव्हर येता रातचे पिता कितें वता काय खबर ना पूण ते फुल स्पीडीन येता तांकां सांगपाक न्हू तुमी स्पीड एक वता स्पीड ब्रेकर घातले तर हांगा ते कितें जावंक शकता बारीक पण ऍक्च्युअली व्हडलेच एक्सिडेंट ते एकटो मेला कोण कळलो आनी आमकां जाय की हे ट्रक सगळे बंद करपाचे वचपाचे न्हू येवपाचे न्हू काय सेफ्टी ना काय ना लोक मरता हिंगा आमी कितें गू खावपाचे मागीर मरल्यार सारखे आमकां नाका गाडये बिडयो हिंगा व्हडल्या गाडी नाका आमकां धूळ येता आख्खे येता कोण काय टेक केअर करना हिंगा आनी झूम झूम करून येता काय स्पीड ब्रेकर ना कांयच ना केन्नासून हायवे जाला तेन्नासून चालूच आहा फास्ट येता सोमते आत्तां तुमी जस्ट पळयला कितले फास्ट गेले ते आमकां इतले फास्ट नाका आमकां सेफ्टी जाय नाल्यार आमी गाडी बंद करतले आख्खे फाल्यांसून गाडी येवपा नाका प्रॉब्लम खूप दिसता आमकां सफर जाता हिंगा सगळे गाडी खूप हे ट्रक ज्या पिल्ले आसता दिसता आमी खूप फास्ट येता हांगच्यान आमी हिंगा उबे चलपाक आमकां खूप भंय दिसता आनी म्हाका अशें दिसता की हांकां हांगच्यान वचपाचें बंद करपाक जाय म्हणून ना जाल्यार आमी कितें आहा तें आमी तरी एक्शन घेतलें आमी सगळ्यांक स्टॉप करून सोडटले